नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। भाजपाची उत्तर गोंयची उमेदवारी परतून श्रीपाद भाऊकूच। भाजपान जाहीर केली 195 उमेदवारांची पयली वळेरी। मंत्री ढवळीकार आणि आरजीच्या कार्यकर्त्यांमदी पेटले। मडकय मतदारसंघात पंचायत चलो अभियाना वेळार घडलो हो प्रकार। लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि उत्पलाक पक्षाची दारां सदांच उक्ती। मनोहर पर्रीकरांची कमी भरून काडप अशक्य, श्रीपाद नायकान उक्तायली खंत। साकोडा ग्रामसभेत तापलो रगाडा न्हंयच्या प्रदूषणाचो मुद्दो। पंचायतीन कसलीच पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान लोक फुर्योज। उदरगत आणि रोजगार निर्मितीच्या प्रकल्पांक विरोध करू नाकात। फोंडेचे भाट वळवळचे लोक काडटात उदका खातीर वळवळे। आणि आता खबरो विस्तारांत। उत्तर गोंयची लोकसभेची तिकेट परतून एक फावट श्रीपाद नायक हांकां मेळ्ळ्या। भाजपान लोकसभे खातीर आपली पयली वळेरी जाहीर केली। ह्या पयल्या वळेरेंत 195 सिटांचो आस्पाव आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे फावट वाराणसीच्यान लोकसभेची वेंचणूक लढयतले। भाजपाचे फुडारी विनोद तावडे हांणी लोकसभा उमेदवारांची नावां वाचून दाखयली। 16 राज्यां आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांतली मेळून 195 उमेदवारांची नावां भाजपान पयल्या टप्प्यात जाहीर केली। हातून 34 केंद्रीय आणि राज्य मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, 2 आदले मुख्यमंत्री तशेंच 28 बायलांक 50 परस उणी पिराय आशिल्ल्या 47 जाणांक भाजपान संद दिल्या। महत्वाची गजाल म्हळ्यार अनुसूचित जातींक 27, अनुसूचित जमातींक 18, ओबीसीच्या 57 उमेदवारांक संद दिल्या। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं, उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57, ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गोवा, नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाईक। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। पंचायत चलो अभियाना वेळार मडकय मतदारसंघात मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि आरजीच्या कार्यकर्त्यांमदी पेटले। 39A आणि हेर विशयावयल्यान मंत्री विश्वजीत राणे हांकां प्रश्न विचारपाक आयिल्ले आरजीचे कार्यकर्ते आणि मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या मदीं वादावादी जाली। एकमेकांच्या आंगार धांवूनय वचपाचो प्रकार घडलो। क्वेश्चन आसा 39A क्वेश्चन आसा, पयलींचे मागीर हेर क्वेश्चन आसा। कितें जालें म्हणल्यार आतां पेशंट सारकें तुका सांगपाक शकता। टीसीबीचे क्वेश्चन आसा, 39A क्वेश्चन आसा, पयलींचे मागीर हेर क्वेश्चन आसा। कितें जालें म्हणल्यार आतां पेशंट सारकें तुका सांगपाक शकता। टीसीबीचे क्वेश्चन आसा, 39A क्वेश्चन आसा, पयलींचे मागीर हेर क्वेश्चन आसा। कितें जालें म्हणल्यार आतां पेशंट सारकें तुका सांगपाक शकता।
क्वेश्चन आसा 39 हेचेर क्वेश्चन आसा पयरचे मागीर हेचेर क्वेश्चन आसा कितें जालां म्हणल्यार आतां पेशंट सारकें तुका सांगपाक शकता लक्ष्मीकांत पार्सेकार आणि उत्पल पर्रीकार हांचे खातीर पक्षाची दारां सदांच उक्ती आशिल्ल्याचें उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हाणें दिलें. दुसऱ्या राजकीय पक्षांतल्या फुडाऱ्यांक आमी भाजपांत घेवपाक शकतात जाल्यार आपल्या मनशांक कशे कुशीक दवरतले अशें तांचें म्हणणें आसा. तशेंच सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराची कमी भरून काडप अशक्य आशिल्ल्याचें ताणें म्हटलें. प्रश्न हे फावट मनोहर भाई ना लोकसभा वेंचणुकेक कमी दिसता त्यांची डेफिनेटली कमी आमकां सदांच ताजें दिसता की ताजें जें मार्गदर्शन ताजें जें सपोर्ट पार्टीक मेळटालो निश्चितपणान ताका आमी मुखलेले आसात ते आमी पोकळी भरून काडूंक शक्य ना. परंतु आमी प्रयत्न करता सगळे कार्यकर्ते सगळे भारतीय जनता पक्षाचे लिडर मेळून ती पोकळी भरून काडपाचो प्रयत्न करता. आणि लास्ट प्रश्न काय असंतुष्ट भाजपचे जे लोक आसात फॉर एक्झाम्पल उत्पल पर्रीकर लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां तुमी लागीं ह्या वेंचणुकेच्या निमतान परत पक्षान हाडप किंवा घेवप तर तांची इच्छा तांणी जर हे दवरलो जाल्यार निश्चितपणे ताजेर विचार जाता. आनी इच्छा गुप्तायली जाल्यार डेफिनेटली तशें कितें तुमचो संपर्क बी आहा तेंच्या कडेन संपर्क तशें पर्सनली संपर्क आहा पण तांणी इच्छा प्रदर्शीत करपाक जाय न्ही बाबा अशें कितें जालें तें जालें की आमी दुसऱ्या पार्टीचे लोक भारतीय जनता पार्टी घेता आमचे स्वताचे लोक आसात तांकां कशें आमी कुशीन दवरतले शक्य. रगाडा न्हंयतल्या उदकाच्या प्रदुशणा वयल्यान आयतारा जाल्ली साकोडेची ग्रामसभा बरीच तापली. न्हंयतल्या उदकाच्या प्रदुशणाचो मुद्दो फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन गाजत आसा. तरी लेगीत पंचायतीन कसलीच पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान साकोडेचे लोक चाळावले. रगडा न्हंयत नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचें उदक सोडिल्ल्यान न्हंयचें उदक सामकेंच प्रदूशीत जाला. साकोडेचे लोक ह्या न्हंयच्या उदकाचेरूच निबून आशिल्ले. देखून न्हंयच्या उदकाच्या प्रदूषणाचेर चर्चा करपा खातीर आयतारा खासा ग्रामसभा आपयल्ली. रगडा न्हंयतल्या उदका प्रदूषणाचेर कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्याची चूक पंच वांगड्यांनी ग्रामसभेत मानून घेतली. तशेंच प्रदूषण नियंत्रणात हाडपा खातीर लोकांची मागणी पंचांनी मान्य केली. कोण ते तुम्ही आन्सर दिवचे आन्सर दिवचे आम्ही तुम्ही उदक दिवना न्हू आम्ही तुमच्याकडे डिमांड करता सोल्युशन सांगला तुमकां आम्ही तुमकां सोल्युशन सांगले बाबा एमएलए फंडाक रिक्वेस्ट कर सीएम फंडाक रिक्वेस्ट कर एमर्जन्सी सिच्युएशन म्हणून सांगले तरी तू ते सांगले परत एकदा डिमांड करू दे. ऐक मरे आम्ही फाल्यां सरकाराक सांगता की हे दूषित उदक आसा हे दूषित उदक पिवन जर गांवांत एमर्जन्सी जाली जाल्यार आमी सरकार जबाबदार आसा हेका आणि त्या खातीर जो कितें पत्र व्यवहार करपाचो आसा तो फाल्यां आमी एमर्जन्सी हाय फुटींग लेवलाचेर आमी पत्र व्यवहार करता. जाय जाल्यार PWD मिनिस्टर आमचो सीएम आसा तेका आमी वचून जाल्यार आमचें डेलिगेशन वचून मेळटा. तुमकांय कोणाक येवपाची इच्छा आसल्यार तुमी येया आमी तुमकां कळयता. ज्या स्पिडीन हे काम करपाक जाय न्हू त्या स्पिडीन ही पंचायत करता. पंचायतीन लोन बी घेवपाक मेळटा फाटले 15 दीस तर तुम्ही एकूय पत्र व्यवहार करूना त्या विषयी आम्ही आमचे पंचायत मंडळ कमी पडले हे मान्य केले तो विषय परत काढनाका. फंड कमी पडटा लोन बी घेवपाक तुम्ही सरकार म्हटला सरकार म्हणटकीर परत कोण येलो एक PWD येलो दुसरो कोण येलो जो सप्लाय करता उदक PHE म्हणून पब्लीक हेल्थ इंजिनियरिंग म्हणून PWDचे एक विंग आसा तो मनीस ते विंग सप्लाय करता उदक. आता माझ्या सजेशन हेल्थ डिपार्टमेंटात उदक हेल्थ डिपार्टमेंटात किती रिपोर्ट येतात हेल्थ डिपार्टमेंटात वेला त्यांचा रिपोर्ट येऊना अजून हेल्थ सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आम्ही तुम्ही म्हणटा ते सगळे खरे आसा उदक पोल्युशन आसा आमचे सगळे मान्य आसा पूण खंयच्या एकूच डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट येयला तो आमी तुमच्या मुखार दवरला. हेल्थ डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट येवंक जाय WRDन रिपोर्ट काडला आमी काडला हो सगळो रिपोर्ट आयल्या नंतर जर ते उदक खावपाचें लायकीचें ना जाल्यार हांव तुमकां निश्चित सांगता आमी तो मोठ्या लेवलाचेर आमी हो विशय त्या कन्सर्न ऑफिसर आसतले मिनिस्ट्री आसतले हांचे कडेन मांडटले. रगडा न्हंयच्या उदकाच्या प्रदूषणाचो मुद्दो घेवन थळाव्या लोकांनी कांय दिसा पयलीं पंचायतीचेर मोर्चा व्हेल्लो. लोकांच्या मोर्चा उपरांत संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी येवन न्हंयच्या उदकाच्या नमुन्यांची तपासणी केल्ली. न्हंयचें उदक प्रदूशीत जाल्ल्यान साकोडेच्या लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. गोमंतक TV खातीर साकोर्डेच्यान एकनाथ खेडेकार.
गोंयांतलें पर्यटन क्षेत्र हे सगळ्यांत व्हडलें उद्देगीक केंद्र. गोंयांत अभिनव विचार आनी संकल्पना घेवन उद्देजक तयार केल्यार स्वावलंबी गोंयची संकल्पना साध्य करपाक चड वेळ लागचो ना. लोकांनी उदरगत आनी रोजगार निर्मितीच्या प्रकल्पांक विरोध करचे बदला ह्या प्रकल्पांक आदार दिवपाक जाय. अशें केल्यार गांव उदरगत जातले आनी बेकारीची समस्या सोडोवपाक मजत जातली, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. सांकळे एका कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. बऱ्यो एक्टिविटीज जे येता त्या सगळ्या पंचायतींनी, इवन दो माझे तर म्हणणें आहा की सरपंचांनी कोस्टल बेल्टांत थोडे सरपंच त्रास दिवपाक लागला, रोहनाकूय खबर आहा, पण आमच्या गांव वाठारांनी आमचे सरपंच त्रास दिना. इन एडवान्स जाय जाल्यार तांकां एनओसीज आनी हे दिवपाक तयार आहा. हांव आयच्या खंडाक सगळ्या म्हणजे नो डावट टुरिजम इंडस्ट्रींतल्या डिफरंट लोक आयच्या इव्हेंटाक आयल्या. म्हणून अंडर द ईज ऑफ डुईंग द बिजनेसीस अंडर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड इफ यू आर एस्टाब्लिशिंग एनी एक्टिविटीज तर आमच्या पंचायत एरियांनी करता सरकारूय विचार करता की तांकां बेनिफीट कशें दिवचे. नो डावट विथ अ सिंगल विंडो क्लियरन्स आमी क्लियरन्स बेगीन दिवचेच, बट ताज्याय बरोबर तांकां इतर बेनिफिट्स कशे मेळटले रिगार्ड थ्रू द टॅक्स, म्हणजे तांकां मॉनिटरी बेनिफिट्स मेळपाक जाय. गोवा बियॉन्ड बिचीस करून इको टुरिजम हिंदलँड गांवांनी वचून आमचे गांवपण कितें, आमचे जेवण खाण कितें, आमचे ट्रेडिशन कितें, आमचे हिस्ट्री कितें, आमचे कल्चर कितें, हाजेर आमी खुबसो फोकस दिल्लो आसा. आनी ह्या दिसांनी आमी ह्या वर्साक पळयलें जाल्यार फेस्टिवल फक्त कार्निवल आनी शिगम्याचेर उरली ना, जाल्यार चिखलकालो जावं येता ते ह्या वर्साक वीरभद्र जावं, हे वेगळे वेगळे जे आमचे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स आशिल्ल्यो ते वयल्या स्तरार व्हरून पर्यटकांक दाखोवन ताजो अनुभव घेवन तांकांय कळचें गोंयचे खरे इतिहास कितें तो. गोंयचो इतिहास आनी गोंयचें परसेप्शन जालां की आमी फक्त सन सँड एंड सी, आनी कोविडाच्या मागीर आमकां एक कळ्ळें की आमी वेगळे तरेन काम करचें पडटलें. गोवा बियॉन्ड बिचीस करता आसतना स्पिरिच्युअल टुरिजम, इको टुरिजम, हिंदलँड, एडवेंचर, वेलनेस हे खूब जाणांचे नवे वर्टिकल्साचेर आमी भर दिल्लो आसा. आनी ताजो आस्पाव घेता आसतना फुडें आमी होमस्टे पॉलिसी, कॅरवेन पॉलिसी ह्योय काडल्यो. होमस्टे पॉलिसी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसतकर एकूच म्हणलें की हातूंत खऱ्या अर्थान महिला सशक्तीकरण जावंक शकता, कित्याक होमस्टे पळयता आसतना बायल मनीस फुडें आसता आनी ती खऱ्या अर्थान जेन्ना मनीस येता टुरिस्ट पर्यटक ताका कल्चर दाखोवप, ट्रेडिशन दाखोवप, जेवण दाखोवप हे बायल मनशा पेक्षा बरें कोण करूंक शकना. आनी ती मनीस जोडटली जाल्यार बायल मनीस जाल्यार महिला सशक्तीकरण चिंतून होमस्टे केल्ली आशिल्ली. तातूंतल्यान लोकल कम्युनिटीज ते गांवांतली हँडीक्राफ्ट जावं मसाले जावं सगळ्यांक ताजो फायदो जावचो, तातूंत परत महिला आसतली. हातूंतल्यान होमस्टे आमी पॉलिसी सुरवात केली, कॅरवेन केली. येता ते हातूंतल्यान आमी एग्रो इको टुरिजम पॉलिसी, एडवेंचर पॉलिसी, वेलनेस पॉलिसी भरपूर काडटले. सांगपाचो हेतू एकूच की आमचो फोकस इतलो गांवांनी आसा की तांचे जागृताय करता आसतना सस्टेनेबल मॉडेल करप, चडूय करप ना जातल्यान ते गांव वाट लागप, पूण नॉर्मल करप खंयच्याय सरकाराक इकॉनॉमीक दृश्टिकोनांतल्यान आनी एम्प्लॉयमेंट दृश्टिकोनांतल्यान चॅलेंज आसता. जेन्ना ग्रामीण भागान अशे प्रकल्प तयार जाता तेन्ना आमचो ग्रामीण भाग फुडें सरता आनी जे कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी की रोजगारा खातीर आसूनी, आमचे जेन्ना अशे भागान अशे प्रकल्प येता तेन्ना सगळे डेव्हलपमेंट ह्या भागाची ऑटोमॅटिकली जाता, कित्याक त्या त्या तरेचे हांगा ट्युरिस्ट येता. मये मतदारसंघात तशें पळोवंक गेल्यार मये तलाव आसा, सप्तकोटेश्वर देवूळ आसा, सलीम अली बर्ड सँच्युरी आहा, आनी तेज्या बरोबरच हो एक प्रोजेक्ट हांगासर लॉन्च जाता. ही एक आमकां एक जमेची गोश्ट आसा. आमच्या शेजारच्या गांवांत म्हणजे सांकळे हरवळे वॉटरफॉल आहा, हे सगळे एकंदरीत जर पळयले जाल्यार उत्तर गोंयच्या ह्या भागांत दिवचले, सांकळे आनी मया हे जर तिनूय जर गांव जर जोडले जाल्यार इंटरलँड टुरिजमाक इतलो वाव आसा. फोंडेचे भाट वळवय वाठारांतले लोक सध्या पिवपाच्या उदका खातीर वळवळे काडटात. दर वर्सा हीच स्थिती. ह्या वाठारांतल्या लोकांक टँकराच्या उदकाचेर निबून रावचें पडटा. सावयवेरा मसण भुंये कडेन उदकाच्यो बांदिल्ल्यो टांकयो वापरांत हाडच्यो, तशेंच खूब पोरणी जाल्ली उदकाची पायपलायन बदलची अशी मागणी थळाव्यांनी केला.
सध्या मी असा वळवय पंचायत वाठारांतल्या फोंडच्या पाट्या गांवांत ज्या जाग्यार सादारणपणान दर वर्साच्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत उदकाचो उणाव जाता हांगा सकाळच्या आरेसाक नळाचें उदक येता खरें, पूण तेतून चडांत चड 1 किंवा 2 कळश्यो लोकांक खावपाचें उदक मेळटा. दीसभर नळ बंदूच आसता. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ह्या वाठारांत टँकराच्या उदकाची पुरवण जाता. जे लोक आयदनां घासपाक जावं, कपडे धुवपाक जावं, न्हावपाक आनी हेर गोश्टींक उदक वापरतात. सरकारान बुदखाम वेऱ्या वागुर्म्या पंचायत वाठारांतल्या बुदखाम गांवांत 2 व्हडल्यो टाकयो बांदल्या. त्या टाकयांतल्या उदकांनी वेरेच्या लोकांचो प्रश्न सुटावो जाला. पूण वेऱ्या मसण भुंये कडेन ज्यो 2 टाकयो बांदल्या त्यो अजून कार्यान्वीत करूंक ना आनी ते खातीर सावय वेरें, सातेरी भाट, तैखणे थंयच्यान मागीर घाणो मेरेन ह्या वाठारांतल्या लोकांक उदका खातीर खूब त्रास सहन करचे पडटा. दीस रात टँकराची वाट पळयत च्या पाणी सोडून जेवण खाण सोडून तांकां रावचें पडटा. तुमी म्हाज्या सायडीक पळयता आसतल्यार कितलींशींच बॅरलां आसा. अशी सगळे वाटेक ह्या वाठारांत ह्या रस्त्यार जवळ जवळ 50-100 मिटरांच्या अंतराक कितलींशींच बॅरलांची लायन आसा जी टँकराच्या उदकाक रावल्या उदकाची वाट पळयता. सरकारान टाकयो बांदल्या त्यो बेगीन कार्यान्वीत करच्यो. त्या भायर हांगा जी पयलींची पायपलायन आसा ती खूब पोरणी जाल्ल्या कारणान ती रिप्लेस करपाची गरज आसा अशें थळाव्या पंचायत मंडळाच्या सदस्यां कडल्यान आमकां कळटा. सरकारान बेगोबेग ह्यो वेऱ्या वाठारांतल्यो टाकयो कार्यान्वीत करच्यो आनी सावय वेरें, घाणो, सातेरी भाट, तैखणे ह्या वाठारांतल्या लोकांक बरें पिवपाचें उदका पुरवण करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडचे भाट वळवयच्यान हांव शेखर नायक. खोतीगांवां बिबट्यान थैमान घातला. गांवांतल्या सुण्यांचेर हल्लो करपाचे प्रकार वाडल्यात. लोक भियाल्यात. रान खात्यान बिबट्याक व्हरचो थळाव्यांची मागणी. आयतारा एका सुणाचेर हल्लो केल्ल्यान सुणो गंभीर जखमी. आमची कुत्रे आसता दुसऱ्यागेर गेल्ली, वांगडा आई आसली आनी भुरगीं आसली आनी ती थंय गेल्ली. ती आई ती थंय आसली म्हणून तो पेटो तो अंगणाक न्हिदलो रातचो. मागीर रातची 1 सुमार ताका वागान येयलो आनी तेका न्हू सायडीच्यान घरां आसलेलीं, 3 घरां आसलेलीं. मागीर सगळ्यांनी वचून धांवून ते पेट्या फातर वागा फातर मारून धांवून पेट्या सुटून हाडलो. मागीर ताका फुल्ल गळ बीन तेजो फुटलो आनी मागीर दीस ताका खाल्लो. मागीर दीस दुसऱ्या सुण्या धरलो, दुसऱ्या घरा सायडीच्यान आसता तांकां. आनी कितें वागा गजाल आवाज बीन आयकूं येता आनी कितें अशें? हय, काजू केल्या कडेन येत आसता आनी तेंची सुण्या धरलो. अशें करून खूब जाणां सुण्या खायल्ले वागान आसा. भितर येवन खात ती वाड्यार भितर येवन. हे आमची पेट्या आसा पळय ते सेकंड टायम खायल्लो आसा. ईव्हीएमाचेर बंदी घालात आणि लोकशाय वाचयात अशी मागणी कांय राजकीय पक्षांनी केला. ईव्हीएमां आड दिवचले आणि पेडण्या लोकजागृताय केली. तशेंच कांय लोकांनी ह्या संदर्भात पुलिशेंत कागाळवी नोंद केल्या. ईव्हीएमांक विरोध करपाक सोमारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सगळ्यांनी एकठांय जावचे असो उलोय संघटनेन मारला. ट्रान्सपरंट इलेक्शन असू शकता पण कंपनीन सुद्धा जे मॅन्युफॅक्चरिंग करता ते हितून सुद्धा डायरेक्टर तुम्ही आपलेच दवरला जाल्यार हे ट्रान्सपरंट इलेक्शन कशें आसूं शकता? जरी तर हे ट्रान्सपरंट ना जाल्यार आमकां आनी कित्याक लागून आमी ईव्हीएमाचेर वोटिंगां मारपाची? आमकां व्हेरी क्लियर आसा ज्या पर्यंत आमी ईव्हीएम मशिनाचेर तुम्ही इलेक्शन करतले त्या पर्यंत आमी हे ईव्हीएमाचेर करून दिवपाचे ना. आमी बॅलटाचेरूच करपाक दितले गोंयकारांनी हे डिसायड करपाक जाय. आमी जर वोटिंग करूंक दितल्या गोंयांत जाल्यार फक्त बॅलटाचेर करपाक दितले. ईव्हीएम हटाव, ईव्हीएम हटाव. ईव्हीएम ज्या बद्दल सध्या देशभरात एक मोठं आंदोलन चालू असा आणि त्याच्यात एक भाग म्हणून गोंयांतसून एक दुसऱ्या प्रकारच्या त्या आंदोलनाने एक सुरुवात केल्या. तर तेतूंतलो एक भाग म्हणजे तो सिम्बॉल लोडिंग युनिट. आणि सिम्बॉल लोडिंग युनिट हे फाटल्यान पेडणे तालुका नागरीक समिती सातत्यान फाटलो म्हयनोभर त्याचो पाठपुरावो करताले आणि आता खंय तरी ताका यश येता अशें दिसूंक लागला. FIR तांच्या विरोधात रजिस्टर करचो दोन्ही मांद्रे आणि पेडणे मतदारसंघातले रिटर्निंग ऑफिसर जे आसा तांच्यांनी. कारण जो नागरिकांच्या भितर एक कॉन्फिडन्स बिल्ड करूंक जाय आशिल्लो तो नागरिकांच्या लोकशाहीच्या माध्यमांतल्यान इलेक्शन ह्या प्रक्रियेत एक प्रकारचो जो आत्मविश्वास तांच्यांनी उबो करूंक जाय आशिल्लो तो आत्मविश्वास उबो करपाक ते फेल ठरले.
आणि आमची जी घटना आसा, ज्या घटनेचे अत्यंत महत्त्वाचो असो भाग आसा इलेक्शन, त्या घटनेच्या इलेक्शनाच्या प्रक्रियेनच अशा प्रकारची तांची व्हड चूक जावन आमचो विश्वास तांच्यांनी घालयलो. त्या प्रक्रिये खातीर आमी ह्या दोन्ही अधिकाऱ्यांचेर रितसर तक्रार दाखल करून आमी पेडणे पुलीस स्टेशना कडेन मागणी केल्या, PI सरांकडे मागणी केला की असल्या अधिकाऱ्या विरुद्ध तुम्ही FIR रजिस्टर करचो. आयज आमचे सायंटिस्ट जेन्ना EVM मशिना बद्दल अभ्यास केलो तेंच्यांनी आनी तेज्या उपरांत जेन्ना कळ्ळें की EVM मशिनान ह्या घोळ आसा, हेतूर आमचे कावंटींग आसा, ते कावंटींग आमकां तेंच्यांनी जेन्ना स्ट्रॉंग रुमान व्हरून दाखयले, तेज्या उपरांत तेंच्यांनी अपलोडींग दाखोवंक ना. हो जो एक मोठो तेंच्यांनी रिटर्निंग ऑफिसरान आमच्या फाटल्यान एक आमकां म्हणटा तशें ब्लायंड केले तेज्या बद्दल आमकां तेतूंतली कांय खबर ना. म्हणून आयज आमी EVM मशिनाच्या घोळा बद्दल त्या रिटर्निंग ऑफिसराचेर रितसर कंप्लेंट बरोवन दवरलेली आसा, दिल्या पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर. तेन्ना तेंच्यांनी हे जे आसा हे फुडले येता ते हेतूर जावचे न्हू, घडचे न्हू आनी लोकांचो विश्वासघात जावचो न्हू. EVM मशीन काडून उडोवचे आनी आमचो जो हक्काचे आमचे बॅलेट पेपराचे वोटींग आसा ते आमकां दाखोवन दिवचे आनी तेजेर वोटींग करपाचें, इतलेच मागणी आमची. वास्को मोडको नेटान चालू आसा. कोणूच हाच्या आड कारवाय करपाक सोदिनात खंय. मोडको कोणाच्या आशिर्वादान सुरू आसा तें कळपाक मार्ग ना. पळयात पुराय बातमी. वास्को सद्याक मडक्याचे थैमान. दुकानां, हॉटेलां ना जाल्यार खंयच्या तरी बिल्डिंगेच्या कोनशाक मडको घेवपी बशिल्ले दिश्टी पडटात. पळोवपाक गेल्यार मडको तसो बेकायदेशीर, पूण दिसा उजवडा चलपी मडक्या कडेन पुलिशेनूय आड नदर केल्ल्याचे दिश्टी पडटा. देखून मडको घेवप्यांक नेमको कोणाचो आशिर्वाद आसा तेच कळपाक मार्ग ना. आमी गेल्या म्हयन्यात आमी एक इशू हायलायट केल्लो की वास्को मोटको जोरान चालू आसा म्हणून. तेच्या मागीर पुलिसांनी खंय तरी एक्शन घेतली आनी तो मागीर पुलीस एक्शन घेवन खंय तरी तो 1-2 दीस तो बंदूय जालो. पूण आतां आमी पळयता जे म्हाज्या फाटल्यान तुमकां शॉप दिसता, खंय तरी म्युन्सिपालिटीची एरिया आनी हे म्युन्सिपालिटीचे शॉप, म्युन्सिपालिटीचो जागो, हांगा म्युन्सिपालिटीचे लोकूय रावता आनी तेच्या सकयल एक मोटको सारको जोरान चालू आसा. खंय तरी पुलीस हेचेर आमी जेन्ना न्यूज करता, पुलीस खरेंच हेचेर एक्शन घेतात, आपलें काम करतात. पूण आमकां खंय तरी पळोवंक दिसता जे हे मटकेकार जे हांगा जे म्हणल्यार एक वर्ड आहा की बीट घेतात आनी तेंचो जो ओनर आसता तो खंय तरी पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्शियल आसा आनी तो खंय तरी अशें दिसता जेन्ना हे हांगा पॉलिटिशियन आसा तांकां खंय तरी तो फंडींग करता इलेक्शना टायमार. म्हणून खंय तरी तेचें कांयच जायना. आमी वास्को पळयता खंय तरी बिल्डिंगे सकयल, खंय तरी म्युन्सिपालिटीच्या एरियान आनी हॉटलाच्या भायर, बार्रा भायर हे सगळे मटकेकार ओपनली बसतात. आनी जे आमकां आनीक इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की जे वास्को खंय तरी जो मोटको घेता तेचे पॉलिटिकली कनेक्ट खूब बरें आसा म्हणून खंय तरी कांय जायना. आनी आमकां दिसता पुलीस हय आमी दिसता की खूब बरें काम करता, पूण तेंचे हात खंय तरी बांदलेले आहा हे पॉलिटिशियना खातीर, म्हणून हेंचेर खंय तरी एक्शन जायना. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम तिळोजी. काणकोणा बस स्टँडार एका बायलेच्या गळ्यातले मंगळसूत्र फारोवपाचो यत्न करपी 2 बायलांक काणकोणकारांनी रंगे हात धरले. ताच्या वांगडा आशिल्ले 3रे बायलेन थंयच्यान पळ काडली. चाळविल्ल्या थळाव्यांनी 2 बायलांक पुलिसांच्या सुवाधीन केली. मजगती ह्या दोनूय दिल्लीच्या बायलांक पुलिशेन अटक केली. सोमारा ह्या दोनूय बायलांक न्यायालयात हाजीर करतले. हालीं तेंपार गोंयांत चोरयांच्यो घडणुको बऱ्योच वाडल्यात. अशीच एक घडणूक शेनवारा काणकोणच्या बस स्टँडार घडली. बशीन चडटना एके बायलेच्या गळ्यांतल्या मंगळसूत्राक 2 बायलांनी हात मारलो. बायलेन बोवाळ केल्या उपरांत ह्या बायलांनी थंयच्यान पळ काडपाचो यत्न केलो खरो, पूण थळाव्या लोकांनी तांकां रंगे हात धरली. तांचो हो चोरयेचो डाव फसलो. तांच्या वांगडा आनीक एक बायल आशिल्ली, पूण बोवाळ जाले उपरांत तिणें थंयच्यान पळ काडलो. मजगती ह्या दोगूय बायलांक थळाव्यांनी पुलिसांच्या सुवाधीन केली. 12:30 गाडयेर हांव घर वचून चडून येयल्लें. हय मागीर फाटल्यान 3 जाणां उबी आसली. ते गळ्याक हात घायलो आनी ते तोडले मागीर मंगळसूत्र आनी ती अशी ओडूं लागली फाटल्या डे. आनी कितें ओडटा काय म्हणून पळयल्यार ती थिंगा म्हागे कानार सोडली आनी धांवट गेली ओन गेली. मागीर हांवें एकडे ओडलो. हय म्हणटरे एकडे ओडटरे म्हाका हाती मेळ्ळें आनी ती धांवली. मागीर बसीकार कंडक्टर आसलो. अरे म्हागे भांगर तोडलें ह्या चोरांनी म्हणटरे तो सकयल देंवलो कशें आसलो. मागीर बळ जातरे तांकां धरलो फुडें येवन. एक न्हिपली 3 जाणां आसली ती. हांवें जाणा ही पळय गेली अशें म्हणून लोकांनी धरले तांकां. हय लोकांनी धरले तांकां मागीर चोर म्हणटरी. तोवूय येयलो कंडक्टर धांवत.
काणकोणात तुमी इतली वर्सां बाजारांत येता अशें पयलीं घटना केन्ना जाल्ले कळना हें पयली फावटी जालां अशें पयली फावट जाला पूण ती बायलो कितें अशी बसी चडपा सोदताली काय बसीर चडपा आमी सगळें बसीर चडपा वयर चडटालीं मातशें अशें चडचें आसलें सकयल आसलें चपणार चडचें भितर चडचें आसलें जशी मोठी मोठी शहरांनी आमी चेन स्नॅचिंगाची ज्यो घटना घडलेल्या आयकता काणकोण सारकी भागात सुद्दां अशी घटना घडलेली आसा चेन स्नॅचिंगाची सुलक्षा वेळीप ही बायल खोतीगांवची हांगा भाजी विकपा येता गेली कित्येक वर्सां आज ती बसी चडटा आसतना तिणें नोट केलें की आपणाली कोण तरी चेन ओडून काडटा तोडून तेन्ना तिणें बोवाळ केलो ती तशीच चेन सोडून गेली जी 3 जाण बायलां आशिल्लीं ती लोकांनी बोवाळ करून ती धांवली बस स्टँडार आनी तांकां धरून हाडली धरून हाडटा आसतना एकली बायल तितूंतल्यान पळय आनी 2 जाणां काणकोण पुलिसांनी अरेस्ट केल्या तेंची नांवां आसात राधा वेलगी रेजिडेंस ऑफ दिल्ली आनी वनिता रंगस्वामी रेजिडेंस ऑफ दिल्ली हांकां 2 जाणांक काणकोण पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा आनी फाल्यां तांकां प्रोड्यूस करपाचें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. मडगांव पालिकेन जशें मोती दोंगराचेर आशिल्ल्या घरांक घर क्रमांक दिवपाक सुरवात केला तशेंच गांधी मार्केटांतल्या दुकानदारांकूय वेवसायीक परवानो दिवचो अशी मागणी आदलो नगराध्यक्ष सावयो पुतिनोन केला. अशें केल्यार पालिकेक जी येणावळ मेळटा तातूंत वाड जातली अशें सावयोचें म्हणणें आसा. म्हायती हक्क कायद्या वरवीं सावयोन ह्या विशींची म्हायती मागून घेतिल्ली. आमी हालीं पळयल्यार आमचो चीफ ऑफिसर भरपूर त्रास घेता रेव्हेन्यू हाडपाक आनी ओवर टायम काम करता इनफॅक्ट सांगपा म्हळ्यार मोती दोंगरा असेसमेंट करून सामको ओवर टायम काम करता ते 192 जे एप्लिकेशन येयला तेजेर हावस टॅक्स घालपाक दो इट इज ते सर्क्युलर अपॉइंटमेंट जाता जायना तो एक क्वेश्चन दुसरो पण ताज्या पयलीं सांगपा म्हळ्यार तांच्याच RTI म्युन्सिपालिटींतल्यान जेन्ना आमी RTI काडिल्लो तेन्ना आमकां मार्केटींग हें मेळ्ळें प्रिमायसीस मेळ्ळी जाका हावस टॅक्स येना ना म्हळ्यार ट्रेड लायसन्सूय ना इनफॅक्ट आमी एप्रिशिएट करता आसले ताका सत्कार करता आशिल्ले आमी ताका तितलोच एफर्ट ताणें मार्केटांत घालून हांगा ट्रेड लायसन्स आनी हावस टॅक्स असेसमेंट करून सपोज रेव्हेन्यू हाडिल्लो जाल्यार थंय बी वेस्ट जनरेट जाता थंय बी कोण फारीक करना सॅनिटेशन फी सो कितलोसो लाखांनी रुपया इतलेशे कुडक्या साकून येता आशिल्ले चड व्हडलें होमवर्क करपाक नाका आशिल्लें सो आमी मागता तेजे कडेन इल्लोसो टायम थिंगाय डिवोट करचो आनी आपले दोनूय मार्केटांतल्यान रेव्हेन्यू हाडपा सारकें करचें असेसमेंट करून ट्रेड लायसन्स घेवन आनी सॅनिटेशन फिजाची तांची चार्जीस लावन कित्याक ताका उमेद आसा हें हाडपाक रेव्हेन्यू हाडपाक सो थंय मातसो इल्लो पावल घालचें म्हण आमची मागणी आसा. हे आशिल्लें लंच टायम बुलेटीन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय